गिमाळ्या सुटये उपरांत निमणे बुधवारच्यान नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली। सुटये उपरांत शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्या कारणान चडशा शाळांनी गडबड आनी गोंधळ दिसून आयलो। कांय शाळांकडेन तर भुरग्यांसयत पालकांची गर्दी दिसून आयली। गिमाळ्या सुटये उपरांत बुधवारच्यान गोंयभरच्यो शाळा सुरू जाल्यो। कांय शाळांनी दुरुस्तीचें काम अजूनय पुराय जावंक ना हो विशय गोंयभर सध्या गाजत आसा। 38 शाळांचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्ले, तातूंतले 18 शाळांचे दुरुस्तीचें काम पुराय जाल्लेलें आसा। पावसाचो जोरूय राज्यांत कमी आसा, ताका लागून पयले दिसाचो शाळेचो हो पयलो दीस सगळ्या शाळांनी सुरळीत जालो। पालकांची गर्दी भुरग्यांसयत शाळांनी दिसून आयली। गिमाळ्या सुटये उपरांत शाळा सुरू जाल्ल्या कारणान भुरग्यांचो गजबज गोंयभरच्या शाळांनी दिसून आयलो। बुधवारच्यान नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली। गिमाळ्या सुटये उपरांत बुधवारच्यान गोंयभरच्यो शाळा सुरू जाल्यो, मात कांय वाठारांत शाळांची आजून दुरुस्ती कामां तशींच आडकून उरल्यात। बुंडेलवाडा वेळूस वाठारांतल्या मुळाव्या शाळेच्या छप्पराचें दुरुस्तीचें काम आडकून उरलां। छप्पर दुरुस्ती करपाक जाय म्हणून वर्गांतले बाग भायर काडिल्ले, मात दुरुस्तीचें कामूय आजून हातांत घेवंक नाशिल्ल्या कारणान पालकांनी तिडक उक्तायली। ताळगांव सरकारी मुळाव्या शाळेचें दुरुस्तीचें काम अर्दवट आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक ताळगांव चर्ची कुशीक आशिल्ल्या कासा पावो दे ताळगांव ह्या हॉलांत शिफ्ट केले। PWDचें काम आजून पुराय जावंक नाशिल्ल्या कारणान विद्यार्थ्यांक फुडल्या सोमार मेरेन हॉलांत शिकयतले अशी म्हायती शिक्षिका वर्षाली वेरेकर हांणी दिली। चिंचोळे मुळाव्या शाळेची लायटीची आनी हेर किरकोळ कामां आजून प्रलंबीत आसा। मजगतीं शाळांचे दुरुस्ती कामां विशीं शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांकां विचारल्यार तांणी सांगलें 38 शाळांचें काम दुरुस्तीचे हातांत घेतिल्ले, तातूंतले 18 शाळांचें काम दुरुस्त जाल्लें आसा। तारीवाडा शिरोडा वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या इमारतीक गळटी लागल्या आनी ह्या इमारतीची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा। शाळेची दुरुस्ती करची अशी मागणी पालकांनी केल्ली, मात सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केलां। हाका लागून शाळा तशेंच आंगणवाडीत शिकवी भुरग्यांचेर हे छप्पर कोसळपाक शकता अशें भिरांत अशें थळावे पालक लेगीत सांगपाक लागिल्ले आसा। बेगोबेग ह्या शाळेची दुरुस्ती करची अशी मागणी सध्या पालकांनी केला। पावसाक लागून गळटी लागल्या ह्या शाळाक आनी शाळेच्यो भिंती लेगीत फुगपाक लागल्या आनी ताका लागून भिंती लेगीत पडपाक शकता अशी भिरांत पालकांनी उक्तायल्ली आसा। तारीवाडा शिरोडा वाठारांतल्या ह्या सरकारी मुळाव्या शाळेची अशी अवतिकाय जाल्लेली आसा। ह्या शाळेच्या छप्पराक गळटी लागल्या, ताका लागून उदक थेट पावसाचें ह्या शाळांनी घुसता। बुधवारच्यान ह्या गोंयभरच्या शाळांक नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली, मात तारीवाडा शिरोळ ह्या शाळेची ही परिस्थिती। रानवटी वाठारांत रावपी लोकांक तांच्या उत्पन्नाचें साधन आसपी तांच्या रान जमनीचो मालकी हक्क दिवपा खातीर केंद्र सरकारान 2006 वर्सा रान हक्क कायदो काडिल्लो। ह्या कायद्या प्रमाण रानवटी वाठारांनी राबितो करून आशिल्ल्या गोंयच्या लोकांक अर्ज करपाक सांगिल्ले। त्या प्रमाण रान हक्क मेळोवपा खातीर 10,500 लोकांनी अर्ज केल्ले। चडशे दावे सांगे, केपें, फोंडा, काणकोण आनी 70 तालुक्यांतल्या लोकांनी केल्ले। हातूंतले 871 अर्ज निकालात काडून तांकां रान हक्क दिल्ले, जाल्यार 949 अर्ज भायर मारिल्ले। आतां उरिल्ले अर्ज निकालात काडपा खातीरूय 6 तालुक्यांनी 14 जुनाक खासा शिबीर आयोजीत केलेलें आसा। ह्या शिबिरांनी उपजिल्लोधिकारी ह्या अर्ज निकाल आसा ते निकालात काडटले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिलेली आसा। वेगवेगळ्या कारणांक लागून 1965 दावे आडकून उरल्यात। हे सगळे दावे सुटावे करपा खातीर 14 जुनाक खासा शिबिरां घेतले। बार्देस तालुक्यांतल्या जमीन हडप प्रकरणांत ईडीन रोहन हरमलकर हाका अटक केली। ईडीन हरमलकराची सुमार 1000 कोटी स्थावर मालमत्ताची कागदपत्रां जप्त केली। ह्यान पयलीं रोहन हरमलकराक हणजूण, हडफड्या आनी आसगांव वाठारांतली जमीन हडप प्रकरणांत ईडीन अटक केल्ली। बार्देस तालुक्यांतल्या जमीन हडप प्रकरणांत ईडीन रोहन हरमलकर हाका अटक केल्या। ईडीन हरमलकराची सुमार 1000 कोटी स्थावर मालमत्ताची कागदपत्रां लेगीत जप्त केल्या आनी ह्यान पयलीं रोहन हरमलकराक हणजूण, हडफड्या आनी आसगांव वाठारांतली जमीन हडप प्रकरणांत ईडीन अटक केल्ली। ताका परतून आतां ईडीन ताब्यांत घेतला।
RCBच्या लक्षवेधी जैताचो उत्सव मनयतना बंगुरात चेंगराचेंगरी जावन 7 जाणांक मरण आयले. 18 वर्सांच्यान RCB समर्थकांक IPLचे चषक मेळोवपाची एक उमळशीक लागिल्ली. अंदूच्या वर्सा IPLच्या अंतिम सामन्यांत पंजाबा आड RCBन जैत मेळयले. मंगळारा रातीच्यान RCB समर्थक जैताचो जल्लोश मनयत आसा. बंगुरात RCBचे जैत मनयतना आयोजीत रॅलीत चेंगराचेंगरीत 7 जाणांक मरण आयिल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक घडली. ही चेंगराचेंगरी चिन्ना स्वामी स्टेडियम ह्या वाठारांत जाली. हांगासर ह्या RCB समर्थकांक एक फुकट प्रवेश फ्री एंट्री दवरिल्ली, ताका लागून ही बरीच गर्दी हांगासर उसळून येयली. ताका लागून ह्या रॅलीत चेंगराचेंगरी जावन 7 जाणांक मरण आयले. त्याच्या भायर आतां आनीकूय हो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा अशी थंयच्यान म्हायती येता. मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद आसा. ब्लू कॅब टॅक्सी वेवसायिकांनी GMR कंपनी कडेन सेक्युरिटी क्लियरन्स करूं नाशिल्ल्यान हो कावंटर बंद दवरला. हाका लागून ब्लू कॅब टॅक्सी विमानतळा भायर त्या आसात 2 दिसां भितर हो कावंटर सुरू केलो ना जाल्यार आमी फुडली कारवाय करतले अशें शिटकावणी जी आसा ती ब्लू कॅब टॅक्सी वेवसायिकांनी दिलेली आसा. मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद आसा. ब्लू कॅब टॅक्सी वेवसायिकांनी GMR कंपनी कडेन सेक्युरिटी क्लियरन्स करूंक नाशिल्ल्यान हो कावंटर सध्या बंद दवरला. ताका लागून ब्लू कॅब टॅक्सी चालकांनी विमानतळाच्या भायर जमाव केलो. 2 दिसां भितर कावंटर सुरू केलो ना जाल्यार आमी फुडली कारवाय करतले अशी शिटकावणी ब्लू कॅब टॅक्सी वेवसायिकांनी दिलेली आसा. बस्तोड्या बेरेस्तारा घरकान्नी सयत तिच्या घोवाक मारपेट केल्ल्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी मंगळारा राती 3 जाणांक अटक केली. रंगनाथ शेटये, विनोद शेटकर आनी कौशल शेटये ह्या म्हापशें माडयेच्या 3गांक अटक केलेली आसा. ह्या मारपेट प्रकरणांत आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. कांय जोडप्यांक मारहाण केल्ली. 10-15 जाणांनी मेळोन एका जोडप्याक मारहाण केल्ली. बस्तोड्या हांगासर ही घडणूक घडली. बेरेस्तारा घरकान्नी सयत तिच्या घोवाक बरीच दुखापत जाल्ली. त्या घोवाचेर मुठ्यो मारून नाकाचेर तांकां मारहाण करून ताका जखमी केल्लो. ह्या प्रकरणांत रंगनाथ शेटये, विनोद शेटकर आनी कौशल शेटये ह्या म्हापशें माडयेच्या 3 जाणांक अटक केलेली आसा. हाचो फुडलो तपास सध्या चालू आसा. ह्या प्रकरणांत आनीकूय कांय जाणां अटक जावपाची शक्यताय आसा. कुट्टरे वाठारांत हावसिंग प्रकल्पा खातीर बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉट करपाचें काम चालू आसा. मात ह्या वाठारांत उदक तशेंच लायटीची व्हड समस्या उप्रासला आनी अशें आसतना लेगीत भायले लोक ह्या वाठारांत सेटल जाल्लेले नाका आनी हाका लागून हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केलेलो आसा. ह्या वाठारांत कोयराची व्हडली समस्या उप्रासला. देखून आमी कसल्याच तरेचे प्रकल्प येवपाक दिवचे ना. आदलो जिल्हा पंचायत सदस्य मोरेन रिबेलो हाणें अशें सांगिल्लें आसा. बुधवारा मायणा कुडतरी पुलीस, रान खातें तशेंच हेर अधिकाऱ्यांनी ह्या सुवातेची पळोवणी केली. हांगासर आमी हावसिंग बोर्ड प्रकल्पाक परवानगी दिवचे ना. आदींच आमच्या गांवांत उदकाचो, कोयराचो ह्यो सगळ्यो समस्या दिसान दीस उप्रासत आसा आनी ह्या समस्येचेर तोडगो काडपाचें सोडून हांगासर हावसिंग बोर्ड प्रकल्प जर हाडटा जाल्यार आमचो ताका खर विरोध आसा अशें कुडतरीच्या लोकांनी सांगिल्लें आसा. केपें म्हालांतल्या किस्कोंड बार्शी वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी प्राथमीक शाळेच्या मैदानाचेर येवपी मोबायल टावराक थळाव्यां सयत पालकांनी लेगीत खर विरोध केला. आमचो मोबायल टावराक विरोध ना, पूण हो टावर शाळेच्या मैदानाचेर जर आयलो जाल्यार विद्यार्थ्यांक खेळपाक सुवात मेळची ना अशें म्हणीत पालकांनी शाळेच्या वर्गाचेर बहिश्कार घातिल्लो आसा. ह्या विशीं सरकारान जर गांभिर्यान घेवंक ना जाल्यार आमी विद्यार्थ्यांक ऑनलायन मोडात शिकोवपाक तयार आसात, पूण शाळेंत धाडची ना अशी भुमिका लेगीत ह्या वेळार सध्या ह्या शाळेंतल्या भुरग्यांच्या पालकांनी घेतिल्ली आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या भायर सुरू आशिल्ले सिवरेजीचे काम अर्धवट स्थितीत आसा. राज्यात अपघाताच्या प्रमाणांनी वाड जावपाक लागल्या तेन्ना रस्त्याच्या कुशीकूच मारिल्ल्या ह्या फोंडकुलाक पडून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. लोकांक कळपा खातीर बॅरिगेड्स घातल्यात खरे, पूण रातच्या काळोखात हे बॅरिगेड्सांकूच धप्पो दिवपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला. देखून बेगोबेग हाची दखल घेवन काम पुराय करचे अशी मागणी मडगांव जावपाक लागल्या. मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या भायर सिवरेजीचे काम अर्धवट स्थितीत आसा. ह्या फोंडकुलांनी रातच्या वेळार कोणूय पडपाची शक्यताय आसा. ताका लागून थंय बेगिनांतल्या बेगीन उपाय येवजण करची अशी मागणी मडगांवकारांनी केल्या. बॅरिगेड्स घातल्या खरे, बट रातच्या वेळार ते कांय दिश्टी पडना अशी कागाळ थळाव्यांची आसा. बेगोबेग प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें आनी हो जो विशय आसा तो सुटावो करचो. हवा प्रदूषण हो दिल्लींतलो एक मुख्य आनी पोरणो विशय जावन आसा. आमचे पर्यावरण खात्यांत एअर पोल्युशन मिटिगेशन प्लॅन जो आसा तो तयार केलेलो आसा अशी दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान सांगिल्लें आसा. आमच्या कडेन आशिल्ल्या वैज्ञानीक आस्थापना वांगडा आमी कबलात करतले जेणे करून तांच्यो नवीनतम आनी नाविन्यपूर्ण कल्पना दिल्ली सरकारा वांगडा मेळून प्रदुशणा आड झगडपाक मजत जातली अशें तांचें म्हणणें. ज्या प्रकारे दिल्ली सरकारान IIT कानपुरा वांगडा कबलात केला जो ढगांची लागवड आनी कृत्रीम पावसाचेर आधारीत आसा, जो दिल्ली सरकारान पायलट प्रकल्पाच्या रुपात मंजुरी दिलेली आसा, जाचेर दिल्लीत पयल्या फावटूच रोखडेच कृत्रीम पावसाचो अणभव पळोवपाक मेळटलो. त्याच धर्तरेचेर आतां हे दिल्लींतलें प्रदूषण कमी करपा खातीर उपाय येवजण राबयला अशें दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीन सांगलें. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या वांगडा बसका घेतली. ह्या दरम्यान दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना लेगीत ह्या बसकेत हजर आशिल्ले. आनी ह्याच कारणाक लागून दिल्लीत जाल्ली ही बसका एक महत्वाची बसका किंवा हाय लेवल मिटींग अशी चर्चा दिल्लीत जावपाक लागल्या.
दिल्लीतलो हवा प्रदुशणाचो मुद्दो जाग्यार घालपाचें धोरण दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान हातान घेतलाच त्याच बरोबर दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या वांगडा खासा बसका घेतली. ह्या बसके दरम्यान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना लेगीत ह्या बसकेत हजर आशिल्ले. ताका लागून ही एक हाय लेवल बसका म्हणूं येता अशें दिल्लीकरांचें म्हणणें. देहरादूनात मुख्यमंत्री उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन उत्तराखंडात प्रस्तावित रोपवे परियोजनेच्या समीक्षा बसकेत भाग घेतलो आणि ह्या बसकेत ऋषिकेश ते कुंजापुरी देवळा मेरेन रोपवेच्या विकासा खातीर स्विस कंपनी बॉर्थोलेट वांगडा हस्ताक्षर केलेले आसा आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन ह्या प्रसंगी राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरण संरक्षणा खातीर महत्वपूर्ण पाऊल उबारिल्लें आसा अशें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला राज्यात विकासाची एक नवी दिशा आमकां सापडिल्ली आसा अशें उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाणें उलोवप केलें. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन लेगीत ह्या सुवाळ्यात भाग घेतलेलो. पाकिस्तानाच्या विरोधात भारताबद्दल ऑल पार्टी डेलिगेशन जगाक पाकिस्तानाचो कट आणि जी दहशतवादी जी कितें पाकिस्तान एक कृत्यां करता ते उगडे घाडपा खातीर जगाक सांगपाचें काम ऑल पार्टी डेलिगेशन करीत आसा. आणि ह्या दरम्यान ब्राझील हांगासर हे डेलिगेशन पावले उपरांत काँग्रेस फुडारी शशी थरूराच्या फुडारपणा खाला सर्वदलीय प्रतिमंडळाचो समूह वॉशिंग्टन डीसीच्या हॉटेलात पावलो. त्या वेळार तांचे थंय जय्यत आणि जोरदार स्वागत केलें. वॉशिंग्टन डीसी हांगासर काँग्रेस फुडारी शशी थरूराच्या फुडारपणा खाला सर्वदलीय प्रतिमंडळाचो हो समूह वॉशिंग्टन डीसी पावलो. थंयच्या हॉटेलांत तांची जोरदार स्वागतबाजी केली. लोकसभा फुडारी विरोधी पक्ष आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी चंदीगड दौऱ्याचेर पावले. दिल्लीच्यान आपल्या निवासस्थानावयल्यान राहुल गांधी चंदीगड दौऱ्या खातीर भायर सरले. हाच्या आदी राहुल गांधी मध्य प्रदेशाचो दौरो करून आयिल्ले. आता ह्याच धर्तरेचेर वेगवेगळे विशय राजनीतीक विशय सुटावे जाग्यार घालपा खातीर तांचे हे दौरे चालू आसा. मध्य प्रदेशा उपरांत ते चंदीगड हांगासर तांच्यांनी आपल्या दिल्लीच्या निवासस्थाना वयल्यान प्रस्थान केले आणि ते चंदीगड हांगासर पावले. लोकसभा फुडारी विरोधी पक्ष आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हांचो चंदीगड दौरो सध्या चालू आसा. विदेशांनी भारतान आपलो पक्ष दवरल्या उपरांत PIMIM प्रमुख अव्वेसी हैदराबादाचे सद्दा हिरो जाल्लेले दिश्टी पडटा आणि हाचीच झलक हैदराबादात मेट्रोच्या खांब्यांचेर आणि सगळ्याक लायिल्ल्या फ्लॅक्स बोर्डा वयल्यान सध्या हैदराबादात पळोवपाक मेळटा. विदेशांनी वचून भारतान आपलो पक्ष दवरलो. पाकिस्ताना विरोधात आपले म्हणणे जगा मुखार दवरले. ताका लागून त्या उपरांत PIMIM प्रमुख अव्वेसी हे हैदराबादाचे सध्या एक हिरो कशे मुखार दिसपाक लागल्या. त्यांचे पोस्टर सगळी कडेन झळकतना दिसपाक लागल्या. हैदराबादात मेट्रोच्या खांब्यांचेर त्यांची पोस्टरबाजी सध्या जागोजागी लायिल्ली दिश्टी पडटा. वन मॅन अगेन्स्ट टेरर, वन ट्रूथ अगेन्स्ट पाकिस्तान अशे हे बोर्ड आसात. आसामात सध्या उदकान बुडिल्ले रस्ते, गांव, चाळी सध्या जलमय जालेले आसा. रस्ते हुबपाक लेगीत सगळ्यांची नागरिकांची नाकी नव जालेली आसा. ताका लागून हे ट्रॅक्टराचो आसरो घेवन सध्या आसामात रस्तो हुबताना दिश्टी पडटात. कित्याक की आसामात भरपूर प्रमाणात जोरदार मुसळधार पाऊस पडिल्ल्या कारणात सगळे रस्ते जे आसा ते उदका पोंदा गेला. कचाकच उदक भरिल्ल्या कारणात सध्या
येरादारी जी आसा ती ठप्प जालेली आसा. ताका लागून आसामचे जे निवासी आसा ते तुमकां दिश्टी पडटले ज्या प्रकारे ते ट्रॅक्टरांचेर किंवा व्हडल्या गाडयांचो सहारो घेवन ते रस्तो क्रॉस करतात किंवा रस्तो हुबताना दिश्टी पडटात. लोकांचे सध्या थंय बरेच हाल जालेले आसा, नाकी-नऊ जालेली आसा आणि जनजीवन विस्कळीत जालेलें आसा. सध्या आसामात मुसळधार पावसा खातीर हुंवारा परिस्थिती निर्माण जालेली आसा. उधमपूर हांगासर विश्व सायकल दिसाच्या फाटभुंयेर सायकल रॅलीचे आयोजन व्हडा प्रमाणांत आयोजन केल्लें हें पळोवपाक मेळ्ळें, जातूंत भुरग्यांनी व्हडा प्रमाणांत वांटो घेतलो. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पिरायेच्या लोकांनी लेगीत ह्या सायकल सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. उधमपुरांत हो विश्व सायकल दिसाचो सुवाळो व्हडा प्रमाणांत मनयलो. ह्या वांटेकार जाल्ल्या भुरग्यांनी एक वेगळो संदेश दिलो. सायकल चलोवप जिवा खातीर आनी भलायकी खातीर कितलें बरें, त्याच बरोबर प्रदुशणा आड लेगीत सायकल ही खूब उपयुक्त आसा. वाहनांक लागून प्रदूषण खूब प्रमाणांत जाता, ताका लागून जर सायकलीचो उपयोग केलो लागसरच्या वाठारांनी भोंवपाक जाल्यार प्रदूषण खूब प्रमाणांत उणें जातलें आणि त्याच बरोबर लोकांची भलायकी लेगीत बरी उरतली असो संदेश जो आसा तो हांगा उधमपूर जाल्ल्या ह्या विश्व सायकल दिसाच्या दिसा ह्या भुरग्यांनी आनी वेगवेगळ्या पिरायेच्या लोकांक दिलो. दर वर्सा पावसाचें आगमन जाल्या उपरांत सेरावली सबवेत उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीक आडखळ जी आसा ती निर्माण जाताच. इंजिनांत उदक वचून लोकांच्यो गाडयो लेगीत बंद पडपाची शक्यता आसता किंवा गाडयो बिगडपाची लेगीत शक्यता आसता. ताका लागून थळाव्यांनी कागाळ केलेली आसा. ह्याय वर्सा सबवेत उदक तुंबिल्ल्यान फक्त एकूच वाट एका सायडीन गाडये खातीर उक्ती आशिल्ली दिश्टी पडली. थळाव्या आमदाराक कळीत केल्लेलें आसा. मजगतीं सध्या पावसान एक विसव घेतिल्ल्या कारणांत उदकान वाट करून दिवपाचो यत्न सध्या थंय चालू आसा अशें थंयच्या उपसरपंच लेस्ली डोराडोन हाणें सांगलें. मात ह्या समस्येचेर बेगोबेग उपाय काडपा खातीर पंचायतीन जिल्लो अधिकाऱ्याक तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याक पत्र बरोवन लेगीत दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें सरपंच सीमा शंखे हाणें सांगलें. हाचेर उपाय काडपाक जाय अशी थंय मागणी जावपाक लागल्या. बांदोडा पंचायत वाठारांतल्या उडीर हांगासर येवपी जो सिवेज प्रकल्प आसा ताका ग्रामस्थांनी सहकार्य करचें अशी मागणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केलेली आसा. थंयच्या कांय थळाव्या 9 जाणांनी ह्या सिवरेज प्रकल्पाक विरोध केलेलो आसा. मात हो जो प्रकल्प आसा ह्या प्रकल्पाक हरीत न्यायाधिकरणान लेगीत परवानगी दिलेली आसा. सगळ्या तरेचो ना हरकत दाखलो ह्या सिवेज प्रकल्पा खातीर घेतिल्लो आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत ह्या सिवरेज प्रकल्पाक मान्यताय दिलेली आसा. ताका लागून बिना तक्रार आनी सगळ्यांनी सहकार्य करून ह्या प्रकल्पाक येवकार दिवचो अशी मागणी मंत्री सुदीन ढवळीकरान ह्या वेळार केली. त्या 9 जाणांनी कोणी आक्षेप घेतला तांकां समजिकायेन घेवपाचे अशें सुचयले मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें. पेडणे भौशीक बांदकाम खात्या लागीं आशिल्ल्या पोरण्या मुख्य पुलाची स्थिती दिसान दीस बिकट जायत चलिल्ली आसा. हो जो ब्रीज तुमी फातराचो ब्रीज पळयता ताका वेऱ्यो सुद्दां गेलेल्यो आसा. झाडां झुडपांनी हो सद्या ब्रीज तुमकां आडमेळ कसो थंय दिश्टी पडटा. हो पूल जो आसा ताका केन्नाय कोसळपाच्या स्थितींत आसा. हो पेडण्या मुख्य शारांत वचपाचो पूल आसा. खूब पोन्नो आनी फातराचो हो पूल, ताका लागून तो केन्नाय पडूं येता. हो धोकादायक स्थितींत आसा अशी थळावे सांगतात. आनी हो जो पूल आसा तो सामको पेडणेच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या लागींच आसा. 5 वर्सां पयलीं आदले माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकर हाणें हो पूल बांदून दिवपाचें आश्वासन लेगीत दिल्लें. मात 5 वर्सां आतां जावन गेलीं, हाचेर कोणीच दखल घेतिल्ली ना. प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. तुमी पळोवपाक शकता कितलो कुमकुवत स्थितींत हो ब्रीज जालेलो आसा आनी पावसाक लागून हो फुगिल्लो आसा आनी ताका वेऱ्यो सुद्दां गेल्ल्यो आसा. काकोडा हांगासर बाणसाय ह्या जाग्याचो जो बस स्टॉप आसा त्या लागसरच्या शेतांत हे घाणयारें उदक सद्या थंय सांचून उरिल्लें आसा. हे काळें किट्ट उदक सामकें हळशिकावणें थंय भरिल्लें आसा. काकोड्या बाणसाय म्हणटा त्या जाग्याचेर आनी हातूंत कोणी तरी एक वैयक्तीक रित्या थंय माती घालून सायड एक पुरयल्ल्या कारणाक हें उदक थंय भरिल्लें आसा अशें
थंयचे नगराध्यक्ष सांगतात प्रसन्न भेंडे हांच्यांनी उलोवप केला तेन्ना बेगिनांतल्या बेगीन हाची पळोवणी करतले आनी योग्य ती उपाय योजना करतले, नाल्यार हाचो जो धोका आसा तो थळाव्या लोकांक किंवा लागसरच्या लोकवस्तींतल्या लोकांक लेगीत हाचो वायट परिणाम भलायके खातीर जावं येता। ताका लागून बेगिनांतल्या बेगीन उपाय काडचो म्हणून थळावे सद्या थंयची फुडाकार घेवन कंप्लेनी करपाक लागल्या आनी हाचेर नगराध्यक्षान उतर दिला बेगिनांतल्या बेगीन करतले म्हणून। सद्या पावसान एक वेगळें वळण गोंयांत घेतिल्लें आसा। अजमेर हांगासर सकाळच्यान मुसळधार पावस पडलो आनी ताका लागून वातावरणांत थंडसाण जाणवली थंयच्या वाठारांत, हरशीं म्हणून थंय थंडसाण सद्या जाणवली आसा। कांय वाठारांनी उदकाचो भराव लेगीत थंय जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो। रस्ते मात्र उदका पोंदा गेले जोरदार पावस पडिल्ल्या कारणान, मात्र वातावरण प्रसन्न जालें, ताका लागून लोकांकूय खूब प्रसन्न दिसलें आनी थंड वाऱ्याक लागून अजमेरचें वातावरण सुंदर आनी प्रसन्न जाल्लें ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळें। सद्या भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मुसळधार पावसाची रिमझिम जी आसा ती चालू आसा। कांय कडेन हुंवार येवपाची स्थिती जाल्यार कांय कडेन प्रसन्न वातावरण निर्माण जावपाक लागलां। अशी ही दृश्यां भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी दिसपाक लागला। गोंयांत सद्या पावसाचो नेट कमी जाला, ताका लागून पावस जो आसा तो अदीं येता मदीं येता, मात्र वातावरण इतलें बरें जाल्लेले कारणान मनमोहक वातावरण जाल्लेल्या कारणान कांय ठिकाणांचेर मोर आपलो पिसारो फुलोवन नाचतनाचें दृश्य गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी दिसून येयल्लें आसा। सद्या हे दृश्य ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या फाटल्यांतलें हें दृश्य हांगासर मोर नाचतना दिश्टी पडलें। तशेंच गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय हांच्या घराच्या फाटल्यान लेगीत मोर नाचतनाचें दृश्य फाटल्या कांय दिसांनी दिशिल्लें। सद्या पावसान विसव घेतिल्लो आसा आनी अशें सुंदर मनमोहक दृश्य गोंयांत जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा।